सुरुवातीक गीत घेऊया सोमी म्हजो गोडी. सोमी म्हजो गोडी कांयच म्हाका उणेना. 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 पांचवो चोरूंक मेळटा थंय सोमी म्हाका विसव दिता. प्रसन्न नितळ उदकांतूय सोमी म्हाका आपोवन व्हरता. सोमी म्हजो गोडी कांयच म्हाका उणेना. सोमी म्हजो गोडी कांयच म्हाका उणेना. म्हज्या जिवाक नव्यान सोमी म्हाका गोठाय दिता. सारक्या आनी निटवाटांनी सोमी म्हाका चलून व्हरता. सोमी म्हजो गोडी कांयच म्हाका उणेना. सोमी म्हजो गोडी कांयच म्हाका उणेना. सोमी म्हजो गवळी. बो सकाळी ताच्या पांयांशी हांव आयला. पांचवो चोरो तोच दिता. चितळ उदकाशी तोच व्हरता. खरो जिवो दिव, सर्व पदवीदार, सर्व बळिश्ट, बोक आकृतीचो दिव, सगळ्या वेळार ताची नदर म्हजेर आसा. भोव पवित्र संस्कारान ह्या पवित्र उंड्यान तो हाजीर जाला. सगळ्या मनान, सगळ्या काळजान, सगळ्या बळान, सगळे सक्तीन ह्या आमच्या सोमयाक, आमच्या गवळ्याक आमची मान खोल बागावन आमी परनिपाट आनी नमस्कार करूया. नमस्कार तुका करता, भोगाचो तुका दिता. नमस्कार तुका करता, भोगाचो तुका दिता. सगळी बरी देणी ताचे कडली येता, देखून ताच्या नांवां महिमा फावो. उपकारी मन आमचें ताका दाखोवंक फावो. हे सकाळी हेच उपकारी मन घेवन ताणें आमकां दिल्लो दीस ताकाच भेटोवया. जेजू आमच्या देवा, आमच्या सोम्या,
आयज तुका भेटयता आमी आमचो आख्खो दीस जो तुवें आमकां दिला आनी हे तुवें दिल्ल्या दिसाक तुका आमी भेटयता आमचें जिवीत जें तुवेंच रचलाय. ह्या जिविताच्यो सगल्यो घडयो बऱ्यो तश्यो वायट, खुशाल तश्यो दुखी तुका भेटयता. हो दीस आमी जियेता आसतना आयच्या दिसाचें आमचें सूख आनी दूख, आमचे कश्ट आनी त्रास दुनिया ह्या वेळार तुका भेटयता. तुज्या हातान घालता दुनिया आमचो वावर, तुज्या हातान घालता आमच्यो मांडण्यो. तुकाच थावी सगळीं आमची चिंतनां आनी आमचे आवंडे. आयच्या दिसाचें दर एक उतर म्हजें, दर एक करणी आनी दर एक वागणूक दुसऱ्या सवें दुनिया तुका भेटयता. ती तूं पवित्र कर. आयच्या दिसाक भेटयता तुका सगळे म्हजे संबंद, ज्या ज्या मनशांक आयज हांव मेळटा आनी जीं मनशां म्हाका मेळटात आनी आमचे मदें जाल्लो संपर्क तुज्या हातान घालता दुनिया. सोनिया, आयच्या दिसाक म्हजे मुखार आसात तीं आव्हानां, चॅलेंजीस, त्यो जिवंक तांकां फुडो करूंक त्यो तुज्या पांयाशी दवरता. आयच्या दिसाचो म्हजी भिरांत, म्हजे दुबाव आनी कसलेय तरेची नॅगेटिविटी जी म्हज्या मनान काळजान उपजत ती तुका भेटयता. सगळे म्हजें जिवीत आंकवार मरीचे सांगाती तुका मानता तसलें जावंक दुनिया आंकवार मरीचे मजतीनूच तुज्या म्हऱ्यान दवरता. हें सगळें तुज्या नांवा खातीर, कित्याक सगळें तुवेंच रचलां, तुवेंच दिलां. देखून तुजें नांव सर्वेस्परा म्हज्या उतरांनी, म्हज्या करण्यांनी आनी म्हज्या खुद अस्तित्वान हांव वाखाणूंक सोदतां. B7 गायनाच्या चेल्यार हें गीत गावन देवाची वाखाणणी आमी गावया. तुझें नांव सर्वेस्परा सदांच वयता तेल्या. तुझें नांव सर्वेस्परा सदांच वयता तेल्या. Sastangi portelia Sodans tuझे नाव वयर काडटेल्या. सर्वेस
साष्टांगी पडलेल्या सदांच तुझें नांव वयर काडटल्या सर्वेस्पराक मागपावो आमचो ताचो थाव आमच्यान घेवन वचो तुझें नांव सर्वेस्पराक सदांच वयर काडटल्या तुझें नांव सर्वेस्पराक सदांच वयर काडटल्या तुजो वाव सदांच परगटल्या तुज्यो कोरण्यो दाखोड करतल्या तुजी मोहिमा मागयतल्या तुजी ओंचोर्या गाजयतल्या तुजो वाव सदांच परगटल्या तुज्यो कोरण्यो दाखोड करतल्या तुजी मोहिमा मागयतल्या तुजी ओंचोर्या गाजयतल्या तुझें नांव सर्वेस्पराक सदांच वयर काडटल्या तुझें नांव सर्वेस्पराक सदांच वयर काडटल्या ह्या वेळार तुझें मन तुझें काळीज देवाक उबार तुज्या उतरांतल्यान तें दाखय जेजू मुखार तुजी वाखाणणी चडून दी ह्या दिसा सगळ्या मनान सगळ्या काळजान तुजी वाखाणणीची उतरां त्या दुपाच्या परजडा भाशेन जेजू मुखार चडून दी उलय तुजे मागणें उबार ताची वाखाणणी कर Tuzo आशीर्वाद मागता बाबा सगळ्या संसारातील बाबा मोगाचे तुझ्या बेसांनी आमकां बरो बाबा मोगाचे कितलो सुंदर दिसा तूं आमकां मोग करताय तूं आमकां लागताय तूं आमकां सांबाळटाय म्हणाचे हे सगळ्या देण्या खातीर हांव तुका देवाक बाबा आर्गां तुका जेजू देवाची करचे
come here, I have come to see you and to meet you. What have I brought for you? I just brought my little family. I thank you, Lord, for all this to start the day. मुसलीच्या बाप्पा पुत्र आणि तुकार घालता खेळापासून निगोडीपासून ते म्हाका दिसांना सकाळला भितर अर्गां किंवा सांज जेजू अर्गां जेजू आमच्या संवसारा पासून दोनये जेजू संवसारान ते बायणा पासून पाद्री पासून बापसाहेबा पासून बिसाहेबा पासून अर्गां तुका जेजू तांचो आपले पिडे खायले पासून जेजू ते खातीर कोणी हांव कर म्हाका दोनये जेजू अर्गां तुका जेजू महिमा तुका जेजू वाकाणी तुका जेजू अनुतानी मान तुका जेजू मंगल बाबा तुका अर्गां दिता दिन वाजता वाकाणटा तुवें आमकां आयज नवो दीस एक फावो केलोय आनी तुजें सिंहासन सोडून तूं आमचे मदीं आयलाय मंगळा जेजू मुंड्याच्या रुपान आमी तुका पळयता हो बेश्टो मुंडो न्हय जेजू तुका सगलें थाबें आहा आमच्या मनान कितें आसा काळजान कितें आसा तें मंगळा जेजू तूं आमकां राख आनी सांबाळ जायते फावटी आमी म्हणटा हांवें केलें हें म्हजें तें म्हजें आमचें कांयच ना मंगळा जेजू 24 साम्स 24 वाचीत जाल्यार मंगळा जेजू आमकां सगलें तुजें आख्खो संवसार तुजो आमच्यान कितें तुका दिवंक जाता एक आर्गांची भेट दिवंक जाता मंगळा जेजू तेच भाशेन मंगळा जेजू तूं आमकां राख सांबाळ सगलें तुका थावी आमचें मौन काडीस कितें आमी लिपयता तें देखून तुका थावी आहा मंगळा जेजू तुजें विश्वासीपण मंगळा जेजू जोर दिसाक तूं आमी कितलें वायट देखून केलें जाल्यार तूं तेच भाशेन तूं मोग कोत्ताय You accept us the way we are, Lord Jesus. I praise and thank you, Lord Jesus. आमी होको दिवंक जाता आमचे आर्गां दिनवास वाखाणणी मंगळा जेजू तर हे वेळार म्हजे हात उबारता मंगळा जेजू आनी तुका आर्गां दिता आर्गां तुका जेजू महिमा तुका जेजू दिनवास तुका जेजू वाखाणणी तुका जेजू हालेलुया 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 आर्गां तुका जेजू महिमा तुका जेजू वाखाणणी तुका जेजू हालेलुया 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 I praise and thank you, Lord, for all the blessings you have given us. Thank you for protecting us, Lord Jesus, from all the evil attacks, Lord Jesus. Hallelujah, hallelujah. Protect this Goa of our Lord Jesus. Everything, we put everything into your hands, Lord Jesus. Whole of Goa, whole nations I put into your hands, Lord Jesus. All the ministers and all the people who are working against us, Lord Jesus. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Let us raise our voices and thank the Lord. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, 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 hallelujah. Hallelujah. Praise God, praise God, praise God, praise God. Hallelujah, hallelujah. Hallelujah, 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 hallelujah. Praise you, Jesus. Thank you, Jesus, for protecting us, Lord Jesus, providing this day, Lord Jesus. Protect us throughout the day, Lord Jesus. Hallelujah, 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 hallelujah. Hallelujah, 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 hallelujah. Praise God, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah. Thank you, Jesus. Praise you, Jesus. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. देवा तुझे दौलतीची रुंदाय कोलाय कोशिशांची तुझी जाणवाय तुझे गिर्या थावनासलो सागूर सोबती तुझी चिंता तुझो मांड्यो कोणाक कोण सोदून काडू तुझी चिंता तुझो मांड्यो कोणाक कोण सोदून काडू
योजनांमध्ये तुझो पूर्व एकदा चाललो Soul melor munis borbo तुझे नगेतिले तुका देणे दिला कोणे तुझे नगेतिले तुका थोडोसो वेळ उगीच राव जेजू मुखार तुका जें कितें म्हणूंक दिसता मनांतल्यान म्हण वाखाणणी करूंक दिसता ओगेपणान वाखाणणी कर आयच्या मिसाचे भेटेची तुजी इंतेसांवां ताच्या पांयाशी हाड तो आयकता जेजू तुजे मुखार आयज आमी उबारता सगळी आमची मागणी आमचेच पासत आमच्या कुटुंबा पासत आमच्या गोंयच्या राज्या पासत बो करून जेजू जें कितें वयर सकयल जाल्लें आसा आमच्या राज्यांत पोनीत जी घडटा ती तुज्या हातांत घालता आमचें राज चलयतात तांकां तुज्या हातांत घालता बो करून आमचो चीफ मिनिस्टर डॉक्टर प्रमोद सावंत आनी ताचो आख्खो कॅबिनेट दुनिया तुज्या हातांत घालता तांकां बरें मन दी तांकां उजवाड दी वायट करूंक तांकां दिनाका चुकी केल्यात त्यो फाटीं घेवंक तूं तांकां खालती कर ह्या सगळ्यांक तूंच आमकां जाय जेजू सगळ्यांक बरी भलायकी दी सगळीं कामां जी आमी हातांत घेतलेलीं आसा आमचे उदारगती पासत ती बरी कामां बऱ्या शेवटाक पावय All I need is you, Jesus. All I need is you. You are the source of all I need. All I need is you. All I need is you, Jesus. All I need is
तूं मोची पळय जेजू आमचो भाव आनी आमी जेजू हस्तगीर आमी सगळी देवा उतोराय कोता तेन्ना आमी जेजू हस्तगीर ताच्या नांवान प्रार्थना तेन्ना आमी जेजू हस्तगीर देव आमचो बाप तूं मातसो भाव देव आमचो बाप तूं मोची भूंय जेजू आमचो भाव आनी आमी जेजू हस्तगीर आमी सगळी सगळ्यांक देव बरो दिसत्यो जेजू तुमकां करपा दी. आयज आमचे 8वें 9वें बोपाट सायबिणीचे सगळी आमची मागणी आमी देवा मुखार दवरुया. सायबीण मांयचे मजतीन बो करून जे कोणें आपणा पासत मागूंक लायला आमकां तांचे पासत आमी मागुया. सगळ्या गरजां पासत मागुया. हेचें दुसरें इंतेसांव आमी भेटयता सगळ्या पुर्गतोरींतल्या आत्म्या पासत तांकां बो करून जांचे पासत मागतलो कोणूच ना तांकां सगळ्या पातकांतली निवार आनी सर्गीचें सूख फावो कर म्हूण मागुया. हेर सगळीं आमची इंतेसांवां जी आमी सांत हाडलेलीं आसात तीं देवा मुखार दवरुया. बापाचे आनी पुत्राचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी आमचे देवापाची आनी आमचे सिमेश क्रिस्ताची कृपा आनी शांती तुमचे सवे आसूं. तरणाट्यांक मार्गदर्शन हो आयच्या नवेनाचो विशय. भाग्यवंत जोखीम आनी भाग्यवंत आना मारयेक ल्हानूच आसतना देव मंदिरांत भेटयली आनी देवाच्या मोगान ती वाडली. तिका काजराचें उतर जालें तरी ती देवाच्या उल्याक कान दिवन ताच्या उतराक मान दिता. आयज आमच्या तरणाट्यांक ती एक व्हड नमुनो. तिच्या आदारान देवाच्या उल्याक सदांच आयती आसूं आनी जिविताच्या दर एक पावल्यार तिका उलो करूंक तिच्या आसऱ्या काल रावूंक अशें तिजे वरवीं तिच्या पुता जेजूशी पावूंक आमकां ती वाट. तशेंच देवाच्या उल्याक कान दिवन जायते देव आपोवणे आमचे फिरगोजेन फावो जावं. आमच्या तरणाट्यां खातीर हे आयच्या पवित्र मिसाचे भेटीन मागुया. आनी मिसाचो आमकां फावो तो फळ मेळचे खातीर सुरवातीकूच देशप्रांत आमी पातकी म्हूण ओळखून घेवया. हांव पातकी सोर पवित्र देवाक आनी तुमकां भाव भयणींनो म्हजो गुन्यांव उच्चारून सांगता. मरां चिंतून तोंडान उच्चारून वायट धर्मांनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकाय केल्यांत. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो व्हड अपराध. हे बसो पैदो सदांच भोगता आनी तुमकां भाव भयणींनो म्हजे खातीर आमच्या सरस्वत्या लागीं विरोधात म्हूण प्रार्थना मागता. सोर पदवीदार देव आमची काकूत करूं आनी आमची पातकां बुकसून आमकां सासणाचे जिविताक पावूं. सुमिया काकूत कोर, क्रिस्ता काकूत कोर, सुमिया काकूत कोर. प्रार्थना.
सोर पदवेदार आनी सासनाचे देवा, सर्ग आनी संवसार तूंच चलयताय. तुजे पोरजेची प्रार्थना दयेन आयकून घे आनी आमच्या काळार तुजी शांती आमकां फावो कर. हें मागता आमचे सुम्याचे पुता जेजू क्रिस्ता उदेशी तो तुजे सव्यान पवित्र आत्म्याचे एकवटान जे आतां राजवट चलयता सासनांच्या सासनार. सामुएलाच्या पयल्या पुस्तका वेलें वाचप. सावलू आख्ख्या इस्रायलान विंचून काडलेले 3000 दादले घेवन रानवट बोकड्यांच्या कोडपाशी पोरयान दाविदाक आनी ताच्या मनशांक चे सोदीक गेलो. वाटेर शेडयांचो हिंड आसलो थंय ते पावले. थंयसर एक दोल आसली आनी सावलू आपली सोयंबाची गरज करूंक तातूंत भितर सरलो. ते दोलीन भितर दावीद आनी ताचे मनीस लिपून आसले. दाविदाच्या मनशांनी ताका म्हणलें, पळय, तुज्या दुस्मानाक तुका बरें दिसता तशें करूंक हांव ताका तुज्या हातान घालतलो. अशें सर्वेस्पर उलयलोलो तो दीस आयज पावलो. म्हणटच दावीद उठलो आनी लीप सोर्यां ताणें सावलूच्या आवारोणांची देग कातरली. पूण मागीर सावलूच्या आवारोणांची देग आपणें कातरली म्हूण दाविदाक कोंत भोगली आनी ताणें आपल्या मनशांक म्हणलें, असली करणी करूंक आनी म्हज्या दोनयांचेर हात उबारूंक सर्वेस्पर म्हाका निर्मिना जावंक, कित्याक तो सर्वेस्परान मागलोलो मनीस. दाविदान आपल्या मनशांक कोर शिडकावणी दिली आनीक सावलूक कांयच वायट करिना जावंक फर्मायलें. उपरांत सावलू ते दोलींतलो भायर सरून आपले वाटेक लागलो आनी ताच्या फाटल्यान दाविदूय उठलो ते दोलींतलो भायर सरलो आनी सावलूक उलो मारून ताणें व्हडल्यान म्हणलें, दोनया म्हज्या राजा. तेन्ना सावलून पाट्टी वळून पडलें आनी दाविदान साश्टांगी पडून ताका नमस्कार केलो. आनी दाविदान सावलूक विचारलें, दावीद, तुका मारूंक सोदता म्हूण सांगतात त्या मनशाचें तूं कित्याक आयकता? पळय, सर्वेस्परान तुका ते दोलींत आसतना म्हज्या हातान घाल्लो तें तुवें आयजूच देखलाय. म्हजे मनीस तुजो जीव काड म्हूण म्हाका बूद दिताले, पूण हांवें तुजो जीव वाचयलो अशें म्हणोन. म्हज्या दोनयांचेर म्हजो हात हांव उबारचो ना, कारण सर्वेस्परान ताका मागला. म्हज्या बापा, पळय, तुज्या आवारोणाची देग हातान आसा. ती देग कातरतना हांवें तुजो जीव काडूंक ना. म्हणटच म्हज्या मनान कांयच वायट ना, ना म्हूण घात घेवपाचेंय ना. हें तुवें दुबावीण ओळखून घेवचें. हांवें तुजेर ओकमान करूंक ना, पूण तूं म्हजो जीव काडूंक म्हज्या फाटल्यान लागलाय. सर्वेस्पर म्हजी आनी तुजी नीत करूं आनी तोच तुजो सूद घेवं, पूण म्हजो हात हांव तुजेर उबारचो ना. इस्रायलाचो राजा कोणा फाटल्यान लागला? कोणाक म्हूण तो दुमाळो दिता? एका मेल्ल्या सुण्यांक वो एके हुलकेक? सर्वेस्परूच आमची नीत करूंक फॉर्मोण मारूं. म्हाका सांबाळूंक तो उबो जावं आनी म्हजे हक तो राखूं आनी म्हाका नीत करून दिवं. तुज्या हातांतलो तो म्हाका निवारूं. दावीद अशें उलयतच
सावलून म्हणलें, दावीद, म्हज्या पुता, हो तुजो ताळो? आनी सावलून व्हडल्यान बोब मारून रडलो. ताणें दाविदाक म्हणलें, म्हजें वोन तूं ओदीक प्रमाणीक, कित्याक हांवें तुका वायटान फारीक केलें आसतना तुवें म्हाका बऱ्यान फारीक केलाय. ह्या दिसाक तुवें म्हजे तांय बोलेपण दाखयलाय, कित्याक सर्वेस्परान म्हाका तुज्या हातान घाल्लो आसतना तरी तुवें म्हजो जीव काडूंक नाय. कोणाकूय आपलो दुस्मान सांपडत जाल्यार तो ताका कांयच करिनासतना वचूंक दीत. ह्या दिसाक तुवें म्हजें तांय बोलेपण दाखयलाय, ताचें इनाम सर्वेस्परूच तुका दिवूं. आतां म्हाका गमलें की तूंच राजवटकी चलयतलोय आनी अशें इस्रायलाचें राज तुज्या हातान सुरक्षीत उरतलें. देवाचें उतर हें. आयकल्ल्या देवाच्या उतराक आमचो जबाब जातलो, म्हजी काकूत कोर देवा, म्हजी काकूत कोर. सगलीं बरोबर म्हणुया, म्हजी काकूत कोर देवा, म्हजी काकूत कोर. म्हजी काकूत कोर देवा, म्हजी काकूत कोर. म्हजो आत्मो तुका शेरोना येता. मोडून तोडून उडयतात तसलें हें तुफान सोंपसोर तुज्या पाकोट्यांचे सावळेन हांव आसरो घेतां. आमचो जबाब, म्हजी काकूत कोर देवा, म्हजी काकूत कोर. देवा म्हाका सदांच बरें केलाय. भोव व्हडत्या देवाक हांव उलो मारतां. स्वर्गांतान तो म्हाका आदार धाडून आनी सोडून म्हज्या आंगार पडटल्यांक तो लोजेक घालूं. देव आपलें विस्वाशीपण आनी मोग दाखोवं. आमचो जबाब, म्हजी काकूत कोर देवा, म्हजी काकूत कोर. उंच मळबा वयर तुजें दर्शन दी देवा. सगले प्रितुमेर फांकय तुजी मोहिमा. मळबा इतलो उंच तुजो मोग, कुपां पोरयान चोडटात तुजें विस्वाशीपण. आमचो जबाब, म्हजी काकूत कोर देवा, म्हजी काकूत कोर. सगलीं उबीं रावया. देव बाप आसलो जेजू सोवें कुर्सार, आपले वेंगेन परतून घेवच्याक संवसार. मनशांक आपले वेंगेन हाडूंक आतां दोयेन ताणें आमचे आदीन केलां. सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसूं. मार्को पोरमाणे जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. दोंगरार चडून जेजून आपणाक जाय ताकाच आपयले. म्हणटूच ते ताचे शिंगेले आनी आपणा बरोबर रातचे पासत आनी प्रवचन करूंक ताका धाडचे खातीर ताणें 12 जाणांक नेमले आनी पिडा रोग बरो करूंक आनी देंवचार काडूंक ताका पदवी दिली. आनी सिमांव पेद्रू म्हूण नांव घालें आनी जेबेत्याच्या पुतांक जाकोब आनी ताचे बाक जुवांव ह्या दोगांक बोआनेजीस म्हणजे गडगड्याचें पूत म्हूण नांव दिलें. हे रे आंद्रे, फिलीप, बार्तोलोमेव, तोमास, आल्फेयाचो पूत जाकोब, तादेव, उर्बेवंत, सिमांव आनी ताचो घात घेतलो तो जुदास इस्कारियोत.
जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान हें आनी तुका क्रिस्ता मोगाळ बाबळिंदू राती सुमार 8:30 एक म्हाका फोन आयलो. कारां जालें तालिगांव तिसुर्तान आनी खबर घेवंक लागली कस्तुरी. जेन्ना तरणाटी आसले आमी तेन्ना आमची ओळख, पूण खबर घेता तें फोनाचेर बी खबर घेता तें बरें नासलें बरें नासलें. आनी फोन केलो ताणें, कसो आहा तूं आनी कितें, भलायक कशी आहा तुजी? ताजी भलायकेची खबर हांवें विचारली. आपूण आहा बरें. आपणें म्हणटा एक सेर्मो आयकलो फादर बॉलमॅक्साचो की चिकालेन वोकेशन ना, जायतो तेंप जालो वोकेशन ना, पाद्रीपणा वोकेशन ना अशें म्हण आपण आयकल्लें म्हणटा ताजें. म्हाका भुरगीं आहा तें पाद्री जावंक ना, पाद्री चेडो ना चेडो आहा तेका, पूण आपूण एक भुरग्याक स्पॉन्सर करूंक सोदता पाद्री जावपाक. आनी हांव येतलीं तुमचेशी चिकालें येतलीं फादर बॉलमॅक्सा लागीं उलोवपाक. थंय बिडान बांदो काय बरें. म्हाका भुरगें पाद्री जावपाचें ना, कोण जावपाचो आहा ताका हांव स्पॉन्सर करता. कितले सुमार पयशे पडटले असो ताणें विचार केलो. पूण हांव येतलीं ह्या भुरग्याक हांव पयशे फारीक. तर आयज बिडान बांदो आमी सायबांचें तरणाटपण आमी नियाळटा. तरणाटी ती ध्यान एक सायबिणीन बागून आनान आनी जोकीन एक आंगवण केली. आमकां भुरगें दीत जाल्यार आमी देव तेंपलांत भेटयतलीं. आनी ही ताची आकारणी जाली. देव तेंपलांत बेश्टेंच न्हू, सगल्या वाटेन आकारणी जाली. फॉर्मेशन आनी हें फॉर्मेशन तिका मेळ्ळें बिडान बांदो. तितल्यानूय मागीर जेन्ना ताका उतर आयलें तूं देवाच्या आवय जावपाचें आहा म्हणोन, आनी तेन्ना तिका गोमली मावशी भयण आपणाची भुरगें जावपाचें आहा म्हणोन तिणें आयकोतूच रावूंक ना. तरणाटें तें तरणाटें आपणाची मावशी भयणीगेर तिका आदार दिवन गेलें. तरणाट्याच्या आंगाक रगत आसता बिडान बांदो, उमेद आसता. उमेद बऱ्या कामाक वापरूंक जाय. जायते फावटी उमेद आमी वायट कामाक वावुरता. तर पयले सुवातेर आमी आयज जेजून आपणाचें शीस विचून काडलें आनी म्हणटा विचून काडलें आपणा बराबर आसचें पासत. आपणा बराबर आसचें पासत म्हणजे कितें? तेमी म्हजे बरोबर आसूंक जाय आकारणी घेवपाक. हांव तांकां शिकयतलों, फॉर्मेशन ताका दितलों. आनी उपरांत तशें म्हणटा तांणी 12 जाणां नेमले आनी कितें काम तांचें पिडारोग बरो करूंक, देंवचार काडूंक, आनी तांकां पदवी दिली. तर बिडान हें काम जेजून सगल्यांक आमकां दिल्लें आहा. करून आमी देवाचें आपोण हें मानून घेतात तेन्ना आमचे तरणाटे आहात बिडान बांदो, तरणाटे आहात. आनी आयज दाविदाची खबर आमी आयकल्या. दाविदूय तरणाटो, जेन्ना विचून काडलो तेन्ना तरणाटो तो भुरगो, पूण देवान ताचें काळीज पळयलें. ताचें काळीज पळयलें आनी काळीज पळोवन ताका विचून काडलो. हुशार तो. जेन्ना हे बायलांनी कांतार केलें, सावलान 1000 मारले आनी दाविदान 10,000 मारले. सावलाक वायट दिसलें. ताका वयर काडून म्हाका सकयल आवडयलो आनी ते घडयेतान सावलू ताका मारूंक सोदतालो. म्हण ताचो पूत जोनातान आनी दावीद इश्ट, बरे इश्ट. आनी इश्ट म्हणटच बिडान बांदो
जोनातान ताका सांगतालो अशें कर अशें करिनाका कुयदाद दवर. आनी तितलेंच न्हय जोनातान आपणाच्या बापायक समजयलो. पूण तरी आसतना एक राग आहलो सावलाच्या आनी आमी आयकलां 3000 मनीस घेवन दाविदाक सोदूंक गेलो. आनी दाविदाक सोदूंक गेलो तेन्ना तो तोकलो आनी तोच एका भुंयारांत गेलो आनी थंयसर सावलू न्हिदलोलो आहलो. आनी दाविदाचे मनीस थंयसर आसले. त्या मनशांनी दाविदाक सांगलें पळय हा जेन्ना मारूंक जाता ताका. ताणें ताच्या आव्हानाची देग कातरली सावलूच्या आनी देग कातरली आनी कांयच ना आनी कांयच करूंक ना. आनी ताका सांगलें तूं म्हाका मारूंक सोदतालो पूण हांव तुका मारूंक तयार ना. तूं देवान माखलोलो एनॉयंटेड बाय गॉड. माखलोलो म्हणटा तेन्ना आमी भुरग्याक बातींत आसता माखता क्रिजमाच्या तेलान माखता आनी ताडेक तेल लायता. आनी उपरांत हांवें शिकून येता तांच्यानी विचारलें जाल्यार आनी दुसरे पावटी केन्ना मागता आमी सांगता ते क्रिजमाच्या दिसाक मागता. खंय लायता हांव तेल कपलार. तिसरे पावटी केन्ना मागता आमी संतेसांव लायता तेन्ना. हो जाबाब मेन हो लोकांचो जाबाब. संतेसांव म्हणटाय तें पिडेस्तांचें. संतेसांव म्हणटाय तें पिडेस्तांचें. आमी 3 तेलां बेंजार कोत्ता. एक पिडेस्ताचें, एक क्रिजमाचें, एक 9 सिसांचें. क्रिजमाचें 9 सिसांचें आमी बातिजमाक वापरता. पिडेस्ताचें जेन्ना पिडेस्ताक आमी तेल लायता. पूण जेन्ना एक यादनीक पाद्री जाता तेन्ना एक क्रिजमाचें तेल तिसरे पावटी ताच्या हाताक लायता. ताच्या हाताक लायता आनी ताका मागता. So Tanata coming, the roots are in the Old Testament. The kings, the prophets, and the priests were anointed. More is office of king, office of prophet, office of priesthood. That's office thing. म्हणटूच दावीद ताका मारूंक फाटी सरता सावलाक. देवान माखला ताका आनी माखल्या तितल्याकूय कोणें ताचे वाटेर वचचें न्हय, ताच्या आंगार वचचें न्हय. देव ताका सोडचो ना. त्या माखला, देवान माखला. हें चिंतून दावीद भिणान बांदू सावलाक मारिना. पोत्तें जाल्यार वोसोन ताका पांयां पडटा. पळय ताचें काळीज देवान ताका विचून काडलो आनी कसली ताची देख ती आमकां दिश्टी पडटा. हेंच आमच्या तरणाटे आमचे यूथ ग्रूप आहा, ऑल्टर सर्विस ग्रूप आहा. ह्या तरणाटे जेन्ना तर आमचे यूथ ग्रुपां आयले ताका ही सेशनां आसतात जायते पावटी. कशें चलचें, कितें चलचें. आनी हे नामणे जावन आसात भिणान बांदू. दावीद हे दुसरे बरे मनीस नामणे जावन आसात. सायबमाय नामणो जावन आसा. तर हें पयलें काम जेन्ना आमी ताका विचून काडटा तरणाट्यांक आमी आपयता तेन्ना सायबणीन काम केलें ताणीं करूंक जाय. आमचे दाविदान काम केलें ते भाशेन रागाक राग काडप न्हय, पूण देवान ताका माखला, पवीत केला. म्हज्यान ताका हात लावंक जाय. आनी वस्तू आमी तरणाटी आमी आमचे यूथ ग्रुपांक शिकता. तर भिणान बांदू तिसरें जावन आसा जेन्ना भुरगीं हांगासर येतात आल्तराशीं लागीं रावता. जशें म्हणलां वोकेशन ना अशें. कित्याक वोकेशन ना? कोडलीं आसता एक पाद्री भुरगो धाडलो हांवें आमची डायसिसांत सेमिनरींत, आजून आहा तो. दुसरो भुरगो धाडलो हांवें पिलार, आजून आहा. पयलीं आवय येयल्ली ताजी, येता ती केन्ना येता, आजून आहा. खंयच्या आयलीं वोकेशनां? ऑल्टर सर्वस. आमची वोकेशनां चडशीं ऑल्टर सर्वस. मातशें भुरग्यांक आमी धाडूंक जाय. कित्याक
अशी उमेद बरी व्हडली उमेद म्हाका दिसती पडना हांगासर कितें ऑल्टो पयस हांव चलयता व्हडली उमेद दिसती पडना व्हडली उमेद दिसती पडना जेन्ना हे मिटींग आहात आनी कितें आहा व्हडली उमेद दिसती पडना पूण ऑल्टो सबस्थानांतल्यान पाद्री येतले आमकां ऑल्टो सबस्थानपणान आमकां पाद्री येतले पिळत बांदून दुसरें यूथ ग्रूप बरो आहा तरी आसता तितलो टायम ना ताका पूण युथाक जेन्ना वस्तू आहात आमचे तरणाट्यांचे वस्तू आहात तेन्ना धाडपाक फाटीं सरचें न्हय ते बऱ्यो वस्तू ते शिकतात जसो दावीद उलयलो ते भाशेन दाविदाचे भाशेन ताणें चलपाक हे बऱ्यो वस्तू ते शिकतात तर तेणें आमच्या भुरग्यांक हाचे दिसाक मागुया धनोदयाच्या वेळार आमी गायन घेवया C21 पेज नंबर 37 C21 कितें घालताय त्या उठ्यार कितें घालताय ते काशीक यादीक बाबाच्या हातान कितें वेळीर दवरताय कितें घालताय त्या उठ्यार कितें घालताय ते काशीक यादीक बाबाच्या हातान कितें वेळीर दवरताय म्हजो आत्मो यादीक घोड म्हजें काळीज आनी मोड म्हजो सोतोस आनी दूख सगळी म्हजी जीण घालता म्हजे भाव भयणींनो म्हजें तुमचें बलिदान सर पदवीदार देवापाक मानता आसलें जा म्हण मागुया तुझ्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनांत आनी मोहिमेंत आमच्या नाटके पवित्र सोबीच्या देवाक सर्वेस्वर मानून घेतली सर्वेस्परा जितले पावटी आमी बलेचो उगडास करून समारंभ करता तितले पावटी आमचे सगळ्यांचो वार तूं चलयताय देखून हे पवित्र गुटान फावो ते परी वांटो घेवंक आमकां निर्मी म्हूण मागता क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं सर्वेस्पोर तुमचे सव्या आसूं आमची काळजां उबारुया सर्वेस्पराक आमचे देवाक दिनवासुया सर्वेस्परा पवित्र बापा सर पदवीदारा आनी सासणाचे देवा सर काडे आनी सर टायम तुका दिन वासूंक फावो हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो आमचे दिनवासें तुका कसलीच गरज ना तरी आमी तुका दिनवासता जाल्यार हें तुजेंच आमकां नेक देणें आमचे दिनवासन प्रार्थनाचे वळी बिलकूल चडना तरी असलें प्रार्थना करून क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं आमी तुजे कृपेन वाडत वेता देखून सर्ग आनी संवसार देवतांचो दलबार तुका मान भोवमान दिता तांचे बरोबर आमी तें किर्तन निरोतरीं गायता पवित्र 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 दरबाराचो सर्वेस्वर तूं स्वर्ग आनी संवसार भरला तुज्या नांवी बापान उत्सर्गीत तुका सय सय सर्वेस्वराचें नांव आतां ताका सय उत्सर्गीत तुका सय सय बापा खरोच तूं पवित्र सगळ्या पवित्रपणाची जोर तुज्या पवित्र आत्म्यांक धाडून ही देणी पवित्र करून आमी मागता जावं ते आमकां आमचे सुमेज क्रिस्ताची कुडे आनी रगत आपलीच कुशेन कोश मरोंक सोसूंक वेच्या आदीं ताणें उंडो घेतलो तुका दिन वासून तो मोडलो तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हटलें हो तुमी समेस घेयात आनी कयात ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर खंयची
तेज परी जाण जातूस ताणें कास घेतली तुका नव्यान दिन वाचलो ते आपल्या शिसांक दिले आनी म्हटलें तुमी समेस घेयात आनी आंतलें पियात ही म्हज्या रोगताची काल्स नव्या आनी सास्तीक कोर्राचें रगत पातकाचें बोगसणें मेळच्याक तुमचें पासत आनी समेस मनशां पासत तें वारोतेलें हें म्हज्या उगडासाक कोरा. भावार्थाचो गूट परगोटुया. सुम्या जेजू आमी हो उदक खाता आनी एक आळशींतलें पियेता तितलेय फावटी तूं वैभवान येवसर आमी तुजें मरण परगोट्टा. बापा जेच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपण उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी सगवणची कास तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी सेवा करूंक आमकां फोग केलें दिवंक आमी तुका दिन वाचता आनी जेज कोण वर्गोशेतल्या मास मेस्तांक पवित्र आत्म्यावर एकठांय कोर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा के प्रितुमीचेर विस्तारलोले तुजे पवित्र सोबेचो उगडास कोर आनी लिओ आमच्या बागयोन बापा फिलिप नेरी आमच्या गवळी बापा सिमियो आमच्या आदारी बिस्पा सगळे यादनिकी वर्ग बरोबर तिका प्रिती मोगांत वाडय. पुनर्जीवनपणाचो बरवस धरून मेल्ल्यात त्या सगळ्या आमच्या बाबा भयणांचीय काकूत कर. तांकां तुजे इश्टागतीन मेल्ल्या समेस्तांक तुजें परजोडीत मुखामोळ पळोवंक फावो कर. आम्हा समेस्तांची हे भेटेक आयज हाजीर जालोल्या सगळ्या तुज्या भुरग्यांची दया कर म्हूण आमी मागता. आंकवार मरे देवाची माई सांगाती तिच्या पोती बागयोन जुजे बागयोन धर्मदता बागयोन जुजे वाज आनी बागयोन फ्रांसीस शावियर सर्व काडी तुका मानवल्यात त्या सगळ्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांचे सांगाता तुजी मोहिमा गावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्या जेजू वरवीं त्या जेजू सांगाता त्या जेजुताय पवित्र आत्म्याचे एकपणां दर बापा सर्व वंदन आनी वैभव तुका सासणांच्या सासणाक. देव म्हणटा दावीद म्हज्या काळजा सारको आनी जेजून 12 जाणां विचून काडले आपणाचे काळजा सारके जावपाक आकारणी केली आनी आमकां सगल्यांक बोकूल तरणाट्यांक ऑल्टर सबसांक ही आकारणी जाय जेजूचे काळजा सारके जावपाक. तर आमकां तरणाटे दी म्हणून आनी ऑल्टर सबस दी म्हणून हें मागणें करून आमच्या आपा म्हणया. आमचे बापा सर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजें राज आमकां येवं तुजी कोशीश स्वर्गांत जाता तशीच संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो राज आयज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक शिक्षा तशी आमची पातकां बस आनी आमकां तऱ्यान पडूंक दिवं नाका वायटांतल्यान तूं आमकां निवार. सर्वेस्परा सर वायटांतले आमकां निवार दयाकण जिविताचो वस्के आमकां दी सर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सरोंडरा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरवाशान अतिरेकता तर आमकां जुदार काकुतीन सर पातकांतली सुटोय आनी सर आकातांतली वाटाय. सुमेज क्रिस्ता दवरता तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुज्या पयसुबेचे बाळ ते दीस घाल आनी कुशे परमे तिका शांती दिया तूं तिका एकोडांत सांबाळ जो जेत राजवत चलयताय सासणांच्या सासताक. सुमेची शांती सदां काल तुमचे सव्य आसूं. एकामेकाक माय मोगान आमी शांती दी. देवाचे शेले संसाराचे पाप काढलेले आमची काकूत कर. देवाचे शेले संसाराचे पाप काढलेले आमची काकूत कर. देवाचे शेले संसाराचे पाप काढलेले आमकां शांती दी.
हो जेजुविद्या शिडी संवसाराचें पाप काडटा हे शिडीच्या जेवणाक वांटो घेतात ते आमी सगळीं सुभागी. सुमिया तुवें म्हज्या भितरच्या म्हाका पावता पूण तुज्या एका उतरान म्हाका पोटाक लिवतली. जेजूक आमच्या कालसांनी घेताना आमी गायन घेवया. D25 पेज नंबर 61. D25. आत्मिक कुमयाव खातीर मागणे. मोगाळा जेजू तूं भोव पवित संस्कारांत हाजीर आसाय म्हूण हांव सोत मानता. सगळ्या वस्तूंत हांव तुजो मोग करता आनी हांव तुका म्हज्या आत्म्यान घेवन आशेता. हे घडये तुका हांव संस्कारांत घेवन शकना म्हणटच आत्मीक वाटेन तरी म्हज्या काळजांनी तूं म्हज्या काळजांत आसा म्हूण समजू हांव तुका वेंगयता आनी आख्खीच तुका एकवडटा. तुजे कडसून केदींच वेगळो जावं म्हाका दिवं नाका. आमेन. प्रार्थया. देवा आमचे बापा तुवें आमकां एकाच सर्गीच्या उंड्यान दादोशी केलें तर एका काळजाच्या एका मनाच्या आमी जावच्याक आमच्या मना आनी काळजां मोगाच्या आत्म्यान भर क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं. सर्वेस्पोर तुमचे सव्य आसूं आनी सूर पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मा तुमचेर आशिर्वाद घालूं. वचून येयात क्रिस्ताच्या शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा. शेवटाक आमी गायन घेवया. T12 पेज नंबर 207. T12. Bo mogal mai amche kai